फाटले 38 दीस जाले काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी भारत जोडो यात्रेचेर आसा. मात हे यात्रेक थोडे दीस विसव दिवन राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश आनी गुजरातांत जातल्यो वेंचणुकीचेर लक्ष दिवचे अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनानूच म्हणलां. हिमाचल प्रदेश आनी गुजरातांत वचून राहुल गांधीन लोकांक मेळचें आनी भाजपाक हारोवपी पार्टी म्हळ्यार काँग्रेसीक मत मारपा खातीर जागृताय करची अशें सार्दीन म्हणटा. तशेंच काँग्रेस ही एकमेव पार्टी आसा जी भाजपा खातीर खर विरोधक आसा अशेंय मत सार्दिनान हे वेळार उक्तायलें. Oh, it is very important for the party because we want party to grow at grassroots level. Has done a very fantastic job, but now I want Rahul ji to stop immediately and go to Himachal and Gujarat where there are elections. So there we have to awaken the public so that they vote for the only party which can sort of defeat the BJP, others who is only on paper. The only party which can be opposition to the BJP and who can defeat the BJP is Indian National Congress.